झाली नाही माझी खूप फेवरेट भाजी इवन विशालाची इवन ऑलमोस्ट सगळ्या गोयकारांची ती फेवरेट आणि सगळे एक करून घेता घराचे वयर वेल चढल्या फ्रेंड्स पळय हांगा कितली जाल्या तायकिळ्याची भाजी ओम गम गणपतये नमः श्री स्वामी समर्थ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू द न्यू ब्लॉग होप यू ऑल आर डुईंग गुड सो कशी आसात तुम्ही सगळे खूप दिसांनी हांव ब्लॉग करता मिनी ब्लॉग ऑलरेडी घाला हांवें पण मग नॉर्मल ब्लॉग हांव खूप दिसांनी करता बिकॉज हांव मदीं बरेंय बीन नाशिल्लें आनी खंय वचूय बीन ना कांय शूट बीन करूना मन करनाशिल्लें सो खूप दिसांनी हांव ब्लॉग करता आनी हांव आयला बोरये आज येवना हांव बोरये 2 दीस जाले आयल्यार पण हांवें आनी कांय शूट करूना आयज हांव कित्याक करता ते सांगपाचें म्हटल्यार गरम मसालो करता आज हांव आमचो गोवन स्पेशल गरम मसालो आनी ते तुमी चवथीची तयारी म्हणपाक शकता बिकॉज हो मसालो हांव चवथी खातीरूय बीन करता आनी त्या खातीर हांव बोरये आयला सो आयचो जो गरम मसालो आसा तो हांव चुलीर तुमकां दाखयतलें चुलीर करतलें हो गरम मसालो गॅसीर करपाना सो आनी तेंय बीन आमगेर हांगा चूल आसा ती म्हणल्यार काकीगेर आसा आमगेरूय बीन आसा पण ती आमी आतां यूज करनात सो काकीगेर आसा चूल सो थंयच आमी करतले इनफॅक्ट काकीच करून दितली म्हाका जस्ट तुमकां दाखोवपाक जाय आमी कसो करतात तो गरम मसालो सो पळयात तुमी आनी कसो जालो तेंय बीन सांगात सो रावात म्हज्या बरोबर फ्रेंड्स हे गरम मसाल्याचे सगळे साहित्य आसा सो हे सगळे हांवें मेजरमेंटान घेतलां सो तेजे हांव कशें कितें घेतलां ते सगळे हांव तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता सो सासवांक काय ना ही गोरी आसा मुगो गोरी ही घाली सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विथ आ गरम मसाला सो काकी हांगा हे एक जे आमी ओदो खडे मसाले काडलेले ते अशे ड्राय रोस्ट करून घेता सो सगळ्यांक पयलीं तिणें हांगा घातलं तें जायफळ तेतूनच घालता काकी म्हाका मसाला करून दिता चवथीचो मसाला मोठी जाता म्हणल्यार जाली आता नाका तुका हांगा काय ना यू गो देर कोथरी काय ना हांगा येला तो ही मातशें वेळ करपाची ती जायपत्री जर हें जाल्लें न्ही हें तेन्ना बरें जाता हे बी करत जाल्यार घालता पुलाव हे बी ते आनी चिंटू बस हाँ ते ओग्गे हाँ ओग्गे बस पळय थंयच्यान
10 ग्राम जायपत्री, जिरें घालता थोडी जाण. जायपत्री. त्याला वरतात की आणि ते आपल्याला वाटतं आणि हे आपल्याला वाटतं. मिक्स पाहिजे असता म्हणून नाही तर मातशें बरें येवपा जाय. आणि कशी बरी सगळ्यांक हे कितें म्हणटात तो राजा जालो तो सद्या आतां मसाल्या भितर इतलो म्हारग. खसखस पयलीं पासून रोखडी गेली ती. आणि चेड वाडपा वचपाचें. वासाय सांगी गो. आणि करता आसतना मग सोय भाजता आसतना पयलीं तेन्ना हो तेतूर घाला. भाजताच ना भाजता आसतना सोय भाजता आसतना भाजताच ना घालता हांव. आणि हो शिवराका घालना तर 5:20 जाले. कितें करूं जाय. नाल बनप सासवा मास कणी घातलेले इतले मागीर तुमचं आता ते मागीर लास्ट कोथमिऱ्या घालता जाय. अर्द्यो अर्द्यो भाजता हां. हांव बाजू घे मातश्यो. बस आता कशी कमी येईल तुका. आतां हे गुजगुजले सारके आता खूब उगडो हे जाता. जनेला उगडली पेन काकी मसालो गो जाल्यार बसला बेश्ट. नेक्स्ट टायम हांव करतलें. मागीर करता कुडके करे त्या पानाचे आनी घाल. मागीर करून मागीर आमकां धाड. शंपर पोळ. हय हय बरे भशेन बरें जाल्यो त्यो. जाली न्ही. आणि आता लास्ट मिरची मिरची. मीठ जाल्यार थोडोच घाल तूं हां. पिशवी ना न्ही तुजे कडेन पिशव्यो ना. ती पयली पळोवंक अक्षय अगो काय कितली लास्ट घालपाक. सगळ्यांक हळद न्ही. हा तो भायर सायडीन काडप तशें. चड भाज. हळदीचो वास. लास्टा सगळं मिक्स करपाचो. हळद घातली. मसालो जालो करून आमचो जेवण बिवून न्हिदली आणि आता आमी आयल्या हें काडपाक तायखिळो काडपाक. सो तायखिळो तुमी जाणा पावसान तायखिळ्याची भाजी खूब फेमस आसता गोंयान. सो तीत काडपाक गेल्या हांव आनी मा काडटा हांगा एक जागो आसा थंय तायखिळो खूब जाला. सो आमी आतां तायखिळो काडटात. फ्रेंड्स हेजी काडपाचें आसता अशी वयली जी कोमरी आसता तीच काडप. कोवळी आणि सकल्ले जून जाल्यार ती काडप ना. वयली पान सुद्दां कोवळे काडल्यार जाता. अख्खे मेळना कोवळी जाल्यार. अशें मगे. हय ही वयली काड. सो मा आनी हांव काडटा ही आनी मागीर मेळटा हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां हे भाजये बद्दल. सो रावत म्हज्या बरोबर. फ्रेंड्स पळया हांगा कितली जाल्या तायखिळ्याची भाजी.
फ्रेंड्स काढून जाली आमची भाजी जळारांनी फोडल्या आमकां मान आनी हांवें काडली आनी ती एक्चुली तिळसाण जावचे पयलीं काडपाचें कित्याक ती पानां आसता न्ही दाखयता हांव तुमकां ती पानां न्ही अशी बंद जाता सो तेज्या पयलीं ती काडप आसता कित्याक हरशीं म्हणून आमी फुलां पानां झाडां तिळसाण जाली की मागीर काडनात तशें ते भाजयेचेंय बीन आसता सो त्या खातीर आमी बेगी बेगीन काडली जितली मेळटा तितली माझी खूप फेवरेट भाजी इवन विशालाची इवन ऑलमोस्ट सगळ्या गोंयकारांची ती फेवरेट भाजी म्हणून ही भाजी कोण चुकेना ती कशी करता ती सांगता हांव तुमकां मागीर सो आतां आमी वतात घरा हांव आनी मात चलत चलत हाय म्हण मी तुझें म्हटलेंच ना मग फावट आतां फाल्यां वतलें वास्को परत इमा हय फ्रेंड्स भूक लागली आनी आतां कितें करया भूक तर लागल्या सो हांवें मोको ऑलरेडी हें करून दवरला कुकरान घालून सो मोको बेस्टोय बीन खावपाक जाता पण आमी आज मोक्याचे चाट म्हणल्यार कॉर्न चाट करया इजी आनी सिंपल आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें बट तरी पण हांव कशें करता तें पळयात तुमी म्हाका विचारया खातली जाल्यार तू कॉर्न चाट खातली गे हय हय बरें चल फ्रेंड्स तर करया आमी कॉर्न चाट हांव हे पयलीं कुकरांतलें काडून घेता आनी दाखयता तुमकां कशें करप फ्रेंड्स मके बऱ्या भशेन अशें बॉयल जाल्ले आसा सो हे हांव काडून घेता एक एक दाणे तेजे आनी फुडलो प्रोसेस करया मागीर हांगा माणे करता हेजेर पळोवन करता गे माणे एक्सपर्ट ती आं आनी हो पळय हेका थंडी जाल्या इंजेक्शन दिल रे जोर आयला तेका जोर जोर बस हांगा ओगे हाय म्हण मरे बरो ना तो सो फ्रेंड्स हे कॉर्न हांवें हें करून घेतला हेचे दाणे काडून घेतले अशे आनी बरे आसात पळय हळडुळे सामके सो हितून सगळ्यांक पयलीं हांव घालता चाट मसाला सो हो चाट मसालो घालता मागीर हितून घालता हांव होममेड मिरी पावडर केला मान सो इल्लोसो मिरी पावडर घालता मागीर इतलो हाफाच्याकून मातसो कमी मिरसांगे पावडर हो लिंबू पिळटा हितून हे मेल्टेड बटर हे मेल्टेड बटर घालता सो फ्रेंड्स सगळें एक करून घेता मीठ आमी ऑलरेडी घातलेलें उदोन बॉयल करता तेन्ना टेस्ट पळोवन मागीर इल्लेशें मीठ घालपाचें एट लास्ट हेतून हांवें कोथमीर घालता बारीक चिरलेली मिक्सिंग सो फ्रेंड्स आमचे कॉर्न चाट रेडी आसा फ्रेंड्स आमची कॉर्न चाट करून जाल्ली आसा ही पळय एक्चुली कॉर्न चाट न्ही खूब हेल्दी आसता आनी ती खूब भशेन करपाक जाता कांदो कट करून टोमॅटो कट करून आनी बारीकसो शेव आसता तोय घालून करपाक जाता मागीर काबुली चणे म्हणजे छोलेचे जे चणे आसता तेय घालून करपाक जाता म्हणजे अशें खूब टायपचे करपाक जाता आनी खूब हेल्दी आसता इवनिंग स्नॅक्स म्हणूनय खावपाक जाता सो हांवें ही आतां केल्या ती आतां पयलीं आज टेस्टर म्हजो मा तिका दिता पयलीं श्रद्धा बीन अजून येवना सो ही आमी आतां खावन घेतात आनी मागीर मेळटा तुमकां परत बरें जाल्या बरें जाला बसला पळय कशें हाय ना तुका बरें रावता पोस्ट दिवन सारकें कॅट्रिना शेपटी बीन कशी हालयता पळय टिव 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 करून
The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. हांव बोरयेंत आसा अजून आनी सांजचें वतलें हांगा वास्को वतलें. आज एक्चुली सकाळींच वचपाचें आशिल्लें बट आज हांगा नवमी उत्सव आसा नवदुर्गा देवीचो, सो त्या खातीर देवळान वतलें मागीर आनी महाप्रसाद बीन जेवन मागीर सांजचें वास्को वतलें. पावस खूब पडला हांगा, आत्तां पडून गेला आनी फाटल्यान कपडे घातल्या, कपडे सुकना. सो हांगा टॅरसाचेर वयर कपडे घातल्या, मां आसा फाटल्यान हांगा कपडे सुकलेले काडटा ती. सो ह्या पावसान कपडे सुकना, सो अशें खंय 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 घालचें पडटा. सो आयज तुमकां हांव आमचो नवमी उत्सव दाखयता हांगा बोरयेचो आनी मागीर वास्को वतलें. सो त्या टायम तितले म्हणचे तुमी रावात म्हज्या बरोबर आनी मागीर मेळया. गोकर्णाची पळय फुलां कशी जाल्या, घराचे वयर वेल चडल्या. Wow! आनी अशी जाल्या घराचे. आनी हांव रेडी जावन देवळान वतात, नमीक वतात. साडी बरी दिसता मगे. नमीक वता आमी देवळान वता आनी मागीर महाप्रसादूय बीन आसा. आयज बोरयेची नम दाखयता तुमकां, नवमी उत्सव. आहात म्हज्या बरोबर. तुमचे कोणी नाल्ल हाडला तांकां घालपाक मेळटा. फ्रेंड्स आयले हांव बॅक टू वास्को. बोरयेची शॉर्ट ट्रीप जाली म्हजी आनी मसालो दाखयला हांवें तुमकां. तो काकीन केल्लो, नेक्स्ट टायम फॉर शुअर तो हांव करतलें. तो कसो दिसलो तुमकां तो कमेंट करून सांगा. म्हाका स्पेशली तो तुमकां चुलीर आमी कशी करता तो दाखोवपाचो आशिल्लो, तो हांवें दाखयलो तुमकां. सो कसो दिसलो सांगात. आनी आमचो नवमी उत्सवूय दाखयलो बोरयेचो. सो हो ब्लॉग फ्रेंड्स हांगाच सोंपयता हांव. सो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो तो कमेंट करून डेफिनेटली सांगात. आनी प्लीज फ्रेंड्स तुमकां आवडला आसल्यार एक लायक करा, बिकॉज तें म्हाका खंय तरी मोटिवेट फील जाता आनी म्हाका कळटा की तुमी हो व्हिडिओ म्हजो तुमकां आवडटा. सो ताजे वयल्यान म्हाका तें कळटा. सो चॅनलार जर नवीन आसल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात म्हजो चॅनल आनी परत बेगीन मेळया विथ वन मोर न्यू ब्लॉग. सो टील दॅट टायम बाय बाय, गुड नायट, लॉट्स ऑफ लव.